ओपनिंग करूया मग हांव ओपनिंग म्हणटा बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आर्गा तुका जेसू मोहिमा तुका दिनवास तुका मोगाला बापा मोहिमा तुका आर्गा तुका दिनवास तुका पवित्र आत्म्या दिनवास तुका आर्गा तुका मोहिमा तुका सगळ्या आमच्या आशीर्वादांपासून आमी तुका आर्गां दिता ह्या वेळार आमकां हांगा एकठांय केलेल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता मोगाला जेसू तुवें आमकां पवित्र आत्मो दिलो तो आमचे भितर थावन आमकां जागोय आमकां ताचो आदार आमचे चडशी आसा म्हूण आमकां शिकय ताचो आदार मागूंक आमकां हुकूम दी जेजू तूं आमचो धीर आमचो आदार आमचो बोरवासो हे वेळार आमकां हांगा एकठांय केलेल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता आमी तुका दिनवास दिता ह्या टेक्नॉलॉजी वरवीं आमी हांगा आमची फेलोशीप करता जेजू तूं आमचे भितर आमचे मोदे हाजीर आसा तुजो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा आनी तो हे सेशन आमचे बरोबर आपूण हाजीर जाता आनी आपूण सगळो आमचो आपलो आदार आमकां दिता आपणाक अनुभवूंक आमकां शिकयता पवित्र आत्म्या हे सेशन आख्खे तुजे आदीन आमी करता कितें आमी हांगा उलयता कसली मागणी आमी करता ती आमचे उतर न्हू पवित्र आत्म्या पूण आमचे खालतीकायेन आमी तुजी चडशी मागूंक आयल्या ह्या वेळार कितें कसली आडकोड आमकां येता ती आमी नाकारता आमी शिराप सोडटा आनी आमी ती भायर उडयता कित्याक ती तुज्या उतरांतली न्ही पवित्र आत्म्या हे आमच्या सेशनाचो हे तुज्या भुरग्यांचो कंट्रोल घे तुज्या भुरग्यांक तुज्या आदीन करून घे आनी तुजे उतरान तांचे भितर रिगोय आनी जे कितें सोबीत सुंदर तूं ताच्या जिवितांत दिवपाचो आसा तें अणभवूंक तूं तांकां शिकय तांचे इमॅजिनेशन वाडय तांचे विजन वाडय आनी पवित्र आत्म्यान तुजो मोग तांच्या काळजांत ओतून दी तुजे मोगान तांची काळजां भरून दी आनी हे वरवीं आमी ह्या वेळार हेच जमातीन आमी एकठांय जावन तुज्या आदारान आमी सुरू करता हे मागणे करता आमी जेजू आमच्या पुताचे नांवे आमेन Amen. God, praise God. Thank you, Jesus. Pioneering prayer. Go, Baba. स्वर्गीच्या बापा ह्या वेळार तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां दिलय अधिकारान हे हांवें बांदून घेतला सगळे वायट आत्म्या जे आसात वाऱ्यान उदकांत जमनी पोंदाक सगळे दोतोरे आनी उज्यान तूं आमचो रोचणार आनी आमचो धोनी आनी सगळे तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्ग आनी मोहिमा दिता मोगाला बापा जेजू तुज्या पुताच्या नांवान आनी आमी सगळ्यो सैतानाच्यो मोडण्यो ताचो दुबाव आमचेर आमच्या कुसव्याचेर आनी आमच्या फामिलीचेर उठपोन जाल्ल्यान तांकां दर एकल्याक आमच्या आदीन करूंक तांकां बांदून घेतला आनी ताचो दुवेस करता बापा आतां आनी हेच वेळार आमी जोन एकल्याक आमकां आमच्या कुसव्याक आमच्या फॅमिलीक जेजूच्या पवित्र आनी अमोलीक रगतान बांदून घेता ह्या पवित्र रगत जेजू तुवें आमच्या पासत वारयल्या तेच वरवीं आमी सगळीं नितळ जाल्या ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान आमकां वेदो घातल्या पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायला पासत बापा हे मागणें करता आमी जेजू तुज्या पुताच्या नांवी आमेन Amen. Amen. स्वर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता
ह्या भुरग्याच्या देण्यापासून सर्गींच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकळी दवरली दुसरी समोर चॅप्टर 7 वर्स 15 आणि आमच्या गोरब्याचेर कांयच वायट येवचें ना आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज डायबिटीज तेंचाव कांयच आसचें ना भोव सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्यांच्या देण्या पासत सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकळी दवरली दुसरी समोर्थ चॅप्टर 7 वर्स 15 आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज डायबिटीज तेंचाव कांयच आसचें ना सर्गीच्या बापा तुझें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो पूर्ण अंक दितलो सुटकेचें पुस्तक आवेसपूर 23 वर्स 26 तुझें उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसप्यांतले फलाक नाश करूंक दिवचो ना मोनाchi आवेसपूर 3 वोड 10 आनी 11 सर्गीच्या बापा तुझें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच करपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो पूर्ण आवक दितलो सुटका चॅप्टर 23 वर्स 26 तुझें उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसव्यांतले फळाक नाश करूंक दिवचो ना मोनाchi चॅप्टर 3 वर्स 10 11 सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी खुशीचें फळ आमचें वरदान स्तोत्रा 127 वर्स 3 आमी तुका वाखाणटा कित्याक जशें झुजाऱ्यांक हातांत आपले बाण असल्या बाणांनी भरलोलो म्हजो बाटो स्तोत्र 127 वर्स 4 and 5 सर्वेस्परा सगल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं खूद शिकोवन दितलो Isaiah chapter 54 verse 13 सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी खुशीचें फळ आमचें वरदान स्तोत्रा 127 वर्स 3 आमी तुका वाखाणटा कित्याक आमच्या हातांत आमची भुरगीं जशें झुजाऱ्याच्या हातांत आपले बाण आनी आमी खुशाल म्हजो बाटो भुरग्यांनी भरलोलो स्तोत्रा 127 वर्सेस 4 and 5 सर्वेस्परा सगल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं खूद शिक्षण दितलो Isaiah chapter 54 verse 13 सर्वेस्परा आमी तुका बोजता कित्याक तुझे विचार म्हजे पासत शांती दिवपाचे नोश्ट हाडपाची न्हय Jeremiah chapter 29 verse 11 बरें आसा तितलें एक सोपून वरदान वयर तावन आमकां येता देवा तावन आमचेर देवून येता आनी तो आपुणूच कधीच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच कालोखान सांडिना जाकोबाची chapter 1 verse 17 म्हूण आमी सोत मानता की आमची भुरगीं बरीं आनी सोपून जालीं जेजूच्या नांवान सर्वेस्परा आमी तुका बोजता कित्याक
तुझे विचार म्हजे पासत शांती दिवपाचे नोस्ट हाडपाचे न्हय. जेरमियास चॅप्टर 29 वर्स 11. बरें आसा तितलें एक सोपून वरदान वयर तावन आमकां येता. देवा तावन आमचेर देंवन येता आनी तो आपुणूच कोदींच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच काळोखांत सांडिना. जाकोब पयलो चॅप्टर 1 वर्स 17. म्हूण आमी सोत मानता की आमची भुरगीं बरीं आनी सोपून जालीं जेजूच्या नांवान. आमी केन्नाच कितेंच पासत भिवची नात, कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजोन करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन भरता. 2 Timothy chapter 1 verse 7. देवाचे खरे वळखी विरुद्ध उर्मोटायेन उप्रासतात तो सगळे फोटकिरे वाड आमी मोडून उडयता आनी आमी आमचे संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचे मन दवरूंक आमी वावुरता. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. क्रिस्त दिता ती शांती मोजे जिवीत चलयता. कोलोस्कारांक chapter 3 verse 15. आमी केन्नाच कित्याच पासत भिवची नात, कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन भरता. 2 Timothy chapter 1 verse 7. देवाचे खरे वळखी विरुद्ध उर्मोटायेन उप्रासतात तो सगळे फोटकिरे वाद आमी मोडून उडयता आनी आमी आमचे संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचे मन दवरूंक आमी वावुरता. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. क्रिस्त दिता ती शांती मोजे जिवीत चलयता. कोलोस्कारांक chapter 3 verse 15. आमी निर्फोली वावरूची नात, वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्मा हाडची नात. Isaiah chapter 65 verse 23. सर्वेस्पराचो संतोष आमचे बोल. Nehemiah chapter 8 verse 10. हांव कितें करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिपकारांक chapter 4 verse 13. आमी निर्फोळी वावुरची नात, वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्मा हाडची नात. Isaiah chapter 65 verse 23. सर्वेस्पराचो संतोष आमचे बोळ. Nehemiah chapter 8 verse 10. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिपकारांक chapter 4 verse 13. सर्गीच्या बाप्पा, बालोंतराचे दूख शिराप आसलो पूण बापा तुझे उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां समृद्धीचे शिरापांतली सोडवून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितली. Isaiah chapter 66 verse 7. सर्गीच्या बापा, बालोंतराचे दूख शिराप आसलो पूण बापा तुझे उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितली. Isaiah chapter 66 verse 7. Amen. 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 Praise God. Baba Joycey, can you say the pregnancy, Baba? सिस्टर म्हणटा. मागणे गुरवार पोणाचे. सर्गीच्या बापा, आमी तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता. Galatians 3:13 आमकां सांगता.
आपुणूच आमचे खातीर शिरा पडलेलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमुतीच्या शिरापांतली सोडवून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, लाकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलेलो, कसलोय तो शिराप जावन तो कुर्सार नश्ट जालो. जेजू, तुवें आमकां साल्वार केली, शिराप कुर्सार किळावन, आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या, आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरता, आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयता, कसलोय मनाचो आत्मो जो आडकोड कोत्ता, अडचण, गोरपात ओ एबॉर्शन हाडटा, ताका हांव नाकारतां जेजूच्या नांवान. सोम्या, तुजें जिवीत ह्या आमच्या कुसव्यांत व्हांवता. गुरवारपण म्हाका फावो कोत्ता. भुरगें तुवें मोगान आनी अजापान रचला, तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सांदे आसात. जेजूच्या नांवान हें गुरवारपण आमी देवाचें देणें म्हूण मानून घेता. दीस आनी रात देवाचें उतर आमी आयकता आनी कितें जालें? आनी आमचो देव सगल्यो देंवचाराच्यो फोट्यो आनी ताच्यो एक एक वायट खबरो नाटक करून उडयता. सोम्या, आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. तुवें आमच्या जिवितांत एक व्हड बदल हाडला. आमच्या कुसव्यांत आसा त्या देवाच्या दुता उदेशी हो तुजो दूत तुजी बरी खबर आख्या पृथ्वीच्या कोणशांनी परगोडटलें. जेजू, आमी तुज्या उतराचेर विस्वास दवरता आनी ही सोबीत भुरगीं आमी स्विकारता जेजूच्या पवित्र नांवान. बाप्पा, आमी तुजो मोग कोत्ता, तुका दिनवास दिता. जेजू क्रिस्ता, आमी तुका दिनवासता. पवित्र आत्म्या, आमी तुका दिनवासता आनी ही आमची मागणी उबारता जेजूच्या नांवान. हो श्राप भुरगें जायना जावपाचो, हो श्राप गोरपाताचो आमी तोडून काडला जेजूच्या नांवान. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्ता. भुरगें जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. भुरगें सारकें 9 म्हयन्यांनी आनी बरे भलायकेन जल्मता. बाप्पा, हे मागणें आमी काळजाच्या खोलायेंतल्यान कोत्ता. जेजू, तुज्या एकल्याच मोगाळ पुताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Beautiful. चोयला फ्रॉम नोवेर सगळे जाले आमगेले. हे मागणी नाका ते मागणी नाका आनी ना. परफेक्ट. प्रेज गॉड. थँक यू होली स्पिरिट. सो आयज आमी उलया चोयात. आमी रावताय, आमी मागणी कोत्ताय आनी आमी सगळे आमकां खबर आहा तो आमचे भितर पावर आहा तो. कळ्ळें? आमी दुसऱ्या पासून मागणी कोत्ताय तितून आमकां कळटा तो पावर. पावर हे आमकां कॉन्फिडन्स आहा. आमकां कितें म्हणटा ताका ट्रस्ट आहा आनी आमी जाणोय आमचे भितर कितें आहा तें न्ही. आमकां एक्सपिरियन्स जाता, आमकां अणभवता आमचे भितर कितें आहा तें. पूण आमी मागणी कोत्ता तेन्ना आमी सारकी पावरा उतर उलयताय आनी मागणी कोत्ताय. पूण एक एक पाटी आमगे मागणी आयकून देवा टायम लागता. कित्या टायम लागत काय? काय हांव कितू त्रास कोत्ता, कितू फास्टींग कोत्ता, कितू प्रेयर कोत्ता, कितू पेनन्स कोत्ता, कितू रात पडटा, कितू नायट विजील कोत्ता, पूण देव मुगे मागणे आयकना.
हे स्टेजीर आमी आहाय न्ही मोस्टली हे स्टेजीर आहाय आमकांय जाता आमकां भुरगे आहाय होरी पण आमकांय जाता कित्याक मुगे मागणें देव आयकना हा पूण बायबल आमकां कितें सांगता ते मागणें आमी देवागे उतरा वरवीं आमकां मागणी कोत्ता तेदोणो देवागे उतराची जाणवाय आसपा जाय आमकां देवागे उतर कितें सांगता जरी कितें येयलें तो सोयतान दुबाव घेवन येता मागीर आमी म्हणटाय देवा तूं कित्याक मुगे मागणें आयकना कित्याक मुगे मागणें आयकना आमकां एक पाट दुबाव येता तें कॉन्फिडन्स आमगेलें विस्वास आहा तो देवाचे आमी हालताय आनी दोलताय दुबाव येता कळ्ळें आनी ते सिच्युएशनाक कितें जाता देव आमकां हात लायता देव आमकां उल मारता आनी तेंच कारण आमी हिंगा एकठांय जाले हें बेश्टे मिटींग आहा म्हण येयलें नाय आमी एक आवाज आमकां अलर्ट कोत्ता एक आवाज आमकां शिडकायता चल आज तूं तें कितें आहा तें दवर आनी वोस आनी देवागे उतर उलय देवागे उतर आयक कळ्ळें हो उलो आमकां देव मारता कित्याकू कितें पूण हुंय जाल्यार आहा तें आमकां देव पॉलिश करपा सोदिता पॉलिश करपा सोदिता निवड करपा सोदिता आनी आमगेलें काळीज हार्ट कंडिशन म्हणटाय ताका आमगे काळजाचे कंडिशन निवड करपा सोदिता आमकां सगळें आहा एक पाट कितें जाता म्हाका कोणें कितें म्हणलें जाल्यार म्हाका तें मनशाक चोवपा जायना परतून न्ही पूण आमकां देवागे उतर उलयत तितूलें आमकां निवड कोत्ता आनी मागीर देवागे उतर उलोयन 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 आमी देवागे सादूर जाल म्हणटरी त्या मनशा चोयल्या पासून आमकां कांय जायना कित्याक आमचे भितर देव आहा तो आमकां उजवाड दाखयता कांय प्रॉब्लम ना डोंट वरी तूं हे संवसारांत तूं मनीस न्ही यू आर माय बिलवड चायल्ड मुगे मोगा भुरगें तूं तें तुका वायट म्हण कांय जायना डोंट वरी हे भाशेन देव आमकां कन्सोल कोत्ता आनी ती जर्नी आमी आमगे काळीज निवड कोत्ताय तितूलें देव आमकां सांगात दिता देव आमकां शिकयता आमकां एकली सोडना तो कित्याक तो आमगे एकतो मोगाड बापूय कळ्ळें तो आमकां शिकयता आनी तो आपणागे उतर आयकाय आपणागे उतर शिकाय आपणागे उतर जाण जावाय म्हणटा आनी तें उतर मागीर कितें जाता बीं जाता बीं तें बीं देवा जाय आमगे काळजा जमीन बोर जालोली तें बीं आमी बरे जाग्यार रोयलोलें देव आशेता आमी ते बीं बरे जाग्यार व्हरून रोयलोलें आनी तें एक पाट रोयलें ताका आनी मागीर कितें कितें हाडप ना कितें कितें बरें कोन्न तें वाडलो जाय ताका आनी तें वाडोल म्हणटरी कितें जाता आमगे तोंडांतल्या उतरांय बरीं भायर सोदताय आमगे एक्सेप्टन्सूय बरें जाता आमी मानून घेताय आमगे देव सगळें करनार म्हण आमगे देव प्रोवायडर म्हण आमगे देव सांबाळनार आमगे देव दिनार आनी आमगे देव राखोणनार आमगे देव एवरीथींग सगळें म्हण आमी मानून घेताय हे म्हाका रावपा पडल्यार कांय जायना मुगे देव आहा मुगे देवान म्हाका ऑलरेडी दिलां पूण हांव टायमार रावतां त्या टायमार म्हाका तो दितलो आमकां आमगे भुरग्यान कितें मागिल्लें आमी जाणोय न्ही कितें बरें कितें वायट कितें दिल्यार तांकां माल पडटलें आमी जाणोय न्ही सेम वे तो आमगे बाप आनी आमी तागे भुरगीं तो आमकां कितें कितें दिना खंयच्या टायमार आमकां जाय म्हण आमगे मस्ती आमगे तेमा म्हण तो दिना तो सामको परफेक्ट टायम जाणो पूण हे जाग्यार तो आमकां कितें सांगता मुगे उतर शिकाय उतर शिकपा सोंपें न्ही आतां येयलें नोट्स बरोवन दवरलें जायना लेबर करपा पडटा वावर करपा पडटा जायतो तोकूस घेवपा पडटा तें उतर शिकपाक कित्याक तें उतर बेश्टें सादें उतर न्ही तें उतर पवित्र उतर तें उतर पवित्र आत्मा जाय पडटा आमकां आनी पवित्र आत्मा बेश्टो व्हडल्या येना आतां दवरलें जाल्यार पवित्र आत्म्याक कनेक्शन जावपा पडटा कळ्ळें तो एक एक उतर तेगे आयकतो जाल्यार रिट्रिटा पासून तूं उतर आयकोता तें समजून पासून तुका टायम लागता आनी समजून एक दोन फावटी तुवें आयकूंक पडटा तुगे तें सगळी समजिकाय जाग्यार पडपाक कळ्ळें आनी तें तर आमगे काळजां भितर सरलें न्ही आतां आमी जॉन 15:7
ते कित सांगत त्याचो ते उतर देवा जाय बाबा कोण शेअर करता रे रेशमा Sister, we cannot connect. okay No? okay y'all can see if Adima you got the Konkani Bible no re baba Yes, sister. okay just read okay John 15:7 John. तुम्ही मोजे सवे रिगून रावशात आणि मोजी उतरा तुमचे सवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आणि तुमकां ते गोट्टेलें. praise God so उतरा म्हणटा रेगून रावाय तो रेगून रावाय abide in me भितर रावन देते भायर सरप ना ते उतर एक पाट भितोयले ते बी आसून तेक थिंगा तेच कुयदाद कर पोतून ते उंटाय नाका आनी तेगे जाग चेंज कर नाका ते भितर दवर सामान दवर आनी ते सामान दवरपा इतुले आमकां प्रॉब्लेम जाता कित्याक हो येता आनी कित म्हणटा तो येता आनी कित म्हणटा आनी तेदोन तो सैतान सारको ट्राय करता ते उतर काडपाक ते उतर सामके निकळावपाक ट्राय करता मागीर ते पोत्तून जाग्यार घालपाक आनी टायम लागता कळ्ळें देव म्हणटा चोय रिकून रावाय हिंग आमी प्रेग्नन्सी आमगे ते बी आमगे कुडीन गेले आम प्रेग्नंट जाताय आम प्रेग्नंट जाले म्हणटरी आम म्हणटाय ओ वाव आम प्रेग्नंट हा मागीर जॉय जाता खुशालकाय जाता न्ही आनी भुरगीं जाचे पयली पासून आमकां आनंद भोगता जिवा सारको संतोष भोगता आनी कित्याक भुरगीं आहा आमी ते 9 म्हयने कितको पास जातली ते आमचीच न्हय सेम वे हे बी आमगे काळजांत आमगे काळीज निवड केले म्हणटरी सगळी बेसांव आमगेली देव व्हांवयता ओतोयता कळ्ळें सो हो टायम घोडे आमगेलो देव आमकां पॉलिश करपाचो दिता सगळे सादूर करपाचो दिता यो मुगे उतरां गोठ राव मुगे उतरां थीर राव मुगे उतर रिगून राव तूं भायर काडनाका उतर मुगे तूं सोडनाका कळ्ळें आमगे जिविता नवसोडणी करपाचो दिता ट्रान्सफॉर्म करपाचो दिता आमकां आमगे जिवीत तो बदलूसो दिता आनी कितको न्हू ब्युटिफुली आपणा जाय ते भाशेन आमकां जाय ते भाशेन न्ही सगळे आमकां जाय ते भाशेन मेळ्ळे जाल्यार आमी पिड्यार जातलीं आमकां आनी देव कित्याक जाय सो देव आमकां दाखोवपाचो दिता आपणागे मोग कितुलो आपण कितू मोगाडू तुमी जाणोय सगळीं हांवें तुमकां मुगे पूत दिल म्हूण आनी मुगे पूत दिता आसतना आपण दुसरे पाट चिंतिल ना पासून आपण धाडलो तेका कित्याक आदाम आनी एवेन ताका घात केलो आदाम आनी एवेन देवा कोडे धुसपट केली आनी देवाची सोयरी कोताक ती तुंटोयली तेतून देवा कितू दूख जाल जाय तूं कित्याक देवान खुशालकायेन आनी अपुरबायेन आनी मोगान मनशा आपणा भाशेर रचलेलो आनी मनशा सगळे डोमिनियन दिलोले सगळे दिरेत दिलोलो सगळ्याचो काय बरें केलोलें देवान कित्याक देवान मनशाचे विस्वास दिलोलो मनीस कितें जालो मतलबी मनशान कात्तोल्ली ती सोयरी कोती आनी देवा आनी मनीस मागीर लिपोलो कित्याक ताका ती सोयरी कोत तुंटोल ती ते मनशाकूय आतां कितें कोचो ताका हें जालें कित्याक त्या मनशागे काळीज आशे जाले हार्ट कंडिशन सारकें ना जालें सो सेम वे आमकांय आमी हें उतर आयकपाक देव आमकां म्हणटा काळजार मारता देरार मारता आनी हांव देरार मारता तूं मुगे आयकतली म्हणटा आमगे काळजार देरार मारता साप कोत्तली कांय करपा नाका तूं फकत मुगे उतर आयकपाचें फकत मुगे उतर तुजे भितर घालपाचें आनी मुगे उतर घाल म्हणटरी तूं कांय सांगनासतना तुगे काळीज निवड जातलें हे भाशेन सांगता आनी जॉन 16:23 घाल रे बाबा तूं कित मागोत तितुलें तूं मागोच पयलें आमी मागोच पयलें देव जाणो आमकां कितें जाय तें आमी सगळीं एक एकलो तागे ताळटार आहाय तागे नांव आमगे नांव ताजे ताळटार आहाय जॉन 16:23-24 तो दीस येतलो तेन्ना
तुम्ही म्हाका कांय विचारचे नात. हांव तुमकां सोच सांगता. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुम्ही कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. अजून पर्यान तुम्ही म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. प्रेज गॉड. चयला कितें आमकां देव सांगपा सोदिता, जोरी तुमी जाणोय कितको मागपा म्हण, कितकोन तुमी मुगे उतर शिकपा जाणाय. एक पाट तें उतर आमकां कळ्ळें, तें उतर आमगे चावी म्हण, तें उतर आमगे बी म्हण. कितें जाय आमकां तें बी रोयताय आमी. काडलें रोयलें, बायबलांतू बी काडलें रोयलें. खंयचें उतर घेवन मागणी करपाक आमी जाणोय जाली, त्या दिसा आमी कांय मागपा नाय. कितें आमी जाणोय तें ऑलरेडी आमकां मेळ्ळें म्हण. जेजू तुमी म्हज्या नांवान मागलो ना म्हणटा देवा कडेन. कित्याक ताका कितू एश्युरन्स आहा, ताका कितू गॅरंटी आहा. मागील बगर तें मेळनासतना केन्ना रावना म्हण. काय बरें आमगे बापूय, तुमकां दितो म्हण सांगत तो, पूण म्हज्या नांवान मागाय. आजून पासून तुमकां कांय मागलो ना म्हणटा. आनी तुमकां तें मागोत तें मेळ्ळें बगर रावपा ना म्हणटा. कितू ब्युटिफूल. चोय बाप आनी पुतागे कनेक्शन केतू बरें. तो जाणो आपणागे बापूय फावोर कोन्ना म्हण. तुका बरें कोत्तलो, ताका वायट कोत्तलो. बापूय आपणागे बापूय तागे काडीस कितें तें ताका खबर आहा पुताक. सो ते भाशेन आमी तें उतर आमगे काड जायन म्हणटरी आमगेले मोनाची नवसोरणी जाता, जिवीत बदलता आनी आमी डोमेट जाताय. म्हणटाय आमी डोमेट. कित्याक कोणू कितें म्हण, कोणें म्हाका कितें म्हणलें, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. कित्याक आमगे हार्ट कंडिशन तें सॉयल मुद्दार जाता आनी आमकां आमगे जिवितां बरपण वतता. आनी बरपण वतल म्हणटरी आमकां जाय तें आमकां माग नासतना मेळटा. पूण सगळे कडेन जेजू म्हणचोय मागाय, तूं मागाय म्हणटा. पूण कितको मागाय, तुमकां मागपाक कितको तें कळपा जाय. मागतो कितकोन जाल्यार देवागे उतरां आमकां वळख आसपा जाय. देवागे उतराची आमकां समजिकाय आसपा जाय. आनी तें उतर आमगे काळजां आमी ड्रील करपा जाय, सील करपा जाय. आनी तें उतर आमगेलें तें उतर काळजां सील जालें म्हणटरी चोय आमकां कितें जाय न्ही, आम कोणाचो राग आहा मनीस आनी ताणें म्हाका कितें म्हणलें साटकून, हांव तेगे आयलें पयलें 2 वर्स कितें म्हणलो तें 5 वर्स कितें म्हणलो तें वयर काडटा रागान. वय ना. आतां आमी विजिलंट जाताय, आतां आमी अलर्ट जाताय. पूण ना जाल्यार आयल ओ माय गॉड कितें उलयलें म्हण मागीर कितें जाता, अरे आमी बेश्टें उलयलें. पूण निमाण उतर आमगे जावपा जाय पडटा. आमी उलयताय आनी आमी उलयताय जाल्यार कितें जाता, आमगे काळजां आहा तें तोंडांतल्यान भायर सरता. आमगे काळजां हें वायट आहा तें आमी तोंडांतल्यान भायर काडटाय. आनी एक फावटी उलयलें म्हणटरी आमगे तोंडांतल्यान आमकां कोट्टा, हा तें बरें मगे वायट चिंता मसता. आनी तुगेलें वायट हांव चिंता मागीर हांवूय काडटा वायट. ओ माय गॉड. म्हणल्यार आतां आमकां चोयल्यार कितें जाता, वीट येता त्या जिविताची. तें जिवीत आमी जियेलें ते भाशेन आमकां आमचें वायट दिसता. सो ते भाशेन आमी कितें कोत्ताय, देव उतर तें आमी आयकून आमगे कानां घाताय, तेतून तें आमगे काळजां पावता. आनी मागीर आमगे तोंडांतल्यान भायर सरताय ती वायट उतरां भायर सरनाय, बरी उतरां भायर सरताय. हे नो प्रॉब्लम, देव हें कोत्तलो, देवागे उतर भायर सरता, आमगे भायर सरना. आमगे काळीज निवड जाता आनी देवागे उतर आमगे तोंडांतल्यान भायर सरता. बाबा लूक 6:45 घाली. सो तें देवागे उतर आयकिल्लें म्हणटरी आमकां कितें जाता म्हण आमकां खबर आसना. पूण एक पाट आमी कितें म्हणटाय, देवागे उतर म्हणटाय खरी, पूण आमगे लायफ चेंज जायना, आमगे काळीज मुद्दा जायना. आमी तशीं आसताय. आमगे नवसोरणी जाता, मोनाची नवसोरणी जायना आनी काळीजूय नवसोरणी जायना. आमी तशीं उरताय, पूण आमी देवागे उतर उलयताय. ते कितें जालें, फॅरिसीस कितें म्हणटाय तांकां, फॅरिसीस ते म्हणजे ते मनीस वयल्या वयर उलयताय ते. वाच बाबा. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या
बऱ्या भांडारांतले बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतले वायट काडून दाखयता. तर काळजांतले बरोन ओत्ता तेंच तोंडांतल्यान उतरांनी व्हांवता. प्रेज गॉड. काय बरें चयलां. बरो मनीस आपणागे काळजांतल्या बरे भांडारांतले भायर काडटा. आमकां बरी मनशां जावपा नाकाय, आमकां बरी उतर भायर काडपा नाकाय, पूण तें सोंपी जायना पत्तून उगडास रे. कळ्ळें? देव लोक येता आनी म्हणटा, क्वेश्चन जाता, हें कितें, तें कितें, हे दोतोरा बले कित्याक गेलें ना, ते दोतोरा बले कित्याक गेलें ना, हें कित्याक केलें ना, तें कित्याक केलें ना. लोक एडवायस दिता, संवसारी एडवायस. तांकां खबर ना, तांकां ओळख ना. तूं कितें कोत्तें, तूं कोणागे भुरगें, कोण तुजो मोग कोत्तो, कोण तुगे जिवीत तांडीत तो, तुगे जिवितां कोण माज तो, इम्पॉर्टंट तो, तांकां खबर ना. पूण जेदोना लोक चोयता, वाव, हें कितें कोत्ता काय, दोतोरागे वचना म्हणटा, हें कोन्ना म्हणटा, कितें तरी कोत्ता. ताका भितूर कितें तरी पूण आहा, पूण तोंडार तागे सोदां आसो. काळजांतल्या तोंडां बरो उतर. कितें जाता काय तागे लायफांतून. सो लोक कितें चोयता, जेजू गेले मुकामोड चोयता तुजे वरवीं लोक लायट चोयता, बरेपण चोयता, जेजूगे मोग अणभवता आनी तुका उलोवपा सुद्दां दिता. तुगे कितें म्हाकाय शिकय. तुजे भितर आहा तें वेरी स्पेशल, तें तांकां जाय पडटा, तांकां जाय दिसता आनी तीं बारपो येवपा सोदताय तुकोडे, उलोवपा सोदताय. सो आमगे फॉल्ट कितें जाता जायत पाटी आमगे तोंडान. ते तोंडा वरवीं आमकां मार जाता, ते तोंडा वरवीं आमी त्रासां पडटाय, ते तोंडा वरवीं. सो आमगे जीब बरें कोत्ता आनी वायटूय कोत्ता. ती जीब आहा ती आमी म्हणटाय आडना न्ही, ते जिबेकू कितें कोन्न उलयता, बरें उलयता, वायटूय उलयता, शिरापय उलयता, बेसांवाय उलयता. ओ माय गॉड, जायते उलयता. फकत ती जीब आपणा जाय ते भाशेन उलयता. पूण आमी देवागे उतर जाण जालें म्हणटरी कितें उलयताय, काळजां आहा ते आमी भायर काडटाय. ती जीब सोत्त उलयता. कित्याक ती जीब जाणो ते वायट उलोवपाचे कॉन्सिक्वन्स कितें, वायट उलोवपाचो इनाम कितो. आनी सगळी आमकां वडोवंक आसता. पूण देखून देव कितें म्हणटा, तें उतर तुजे भितर घाल. तुगे सुबेज टायम आहा तो खूंय हिंग वचपाचो थिंग वचपाचो, तो टायम सांबाळ आनी तो टायम तूं देवा दी. कित्याक तुवें मागपा जाय, तें प्रेयर तुगेलें देवान आयकपा जाय. देवा कितें जाय, तूं मुगे भुरगें जालो जाय. देवा जाय तूं आपणागे हांक्या रावलोलें. तूं वचून थिंग झाडांनी तो कोण तो आदांव लिपलो ते भाशेन तो पातोक केलें, सोयरीग्यो थुंटोली, मागीर तो वचून लिपोलो थिंगा. आनी मागीर देव ताका मेळपा येयलो तेदोणो, देवान ताका उलो मारलो तेदोणो ताणें म्हणलें, हांव हूंय हा, हांव लिपलो हा म्हणल्यार तूं कोण सांगिलां, हू टोल्ड यू. आपूण नेकड आहा म्हणटा, आपूण नागड आहा. तूं कोण सांगिलां, हू टोल्ड यू. सो ते भाशेन हू टोल्ड यू, तुवें हें केलें म्हण विचारता देव. सेम वे आमी मागीर जालें म्हणटरी आमी कितें वायट केलें म्हणटरी आमी लिपताय. पूण देवा बगले आमच्या लिपपा जाता ना, जायना. देव सामको क्लियर, सारको निवड. सो देखून आमकां देव कितें म्हणटा, उलो मारता आमकां आपणागे उतर. सोरी आमकां देवागे उतराची समजणी आहा, ओळख आहा आनी ओळख आनी घेताय जाल्यार आमकां वायटपण घेवपा आनी ते दुस्मानांगे मांडण्यो आयकपा आमकां कसलीच संदी ना. कसली संदी येवपाना आनी कसलो आमकां हें आसपाना. पूण आमगे काळजां कंडिशन मुदार कोत्ताय तितूंतले आमगे जीब मुदार जातली, आमगे पासियेंस मुदार जातलें. आनी आमी भितो येता तें आमची कोण हाडना मात ती गार्बेज आमी भितर दवरतलीं, पूण तांकां आमी रिएक्ट कोत्ता न्हू. आमी
दुसरी भाशेन हें कोत्तली आनी एवरी टायम आमी कोत्ता जाणा देव आमकां चोयतलो वाव बरें केलें वेरी गूड आपण चोय तुमकां ट्रेनिंग दिते म्हणटलो चोयला आय लव यू सो मच हांव तुजी हितून कोत्ता देखून हांव तुका हे भाशेन बोगले हाडटा कित्याक हाल तुवें वचून दुसऱ्या पावपा जाय आतां तुम पासून चोय हिंग येताय आलिशा रॉकी कितू लोकां सांगोता कितू लोकां उगडास कोत्ता कितू लोकां हे तूं यो हें कोर पूण ती येवं येनाका देवान तांकां आपयलें न्ही तुमचे वरवीं देवान तांकां उल मारला ती येताय ओ ना ते आमगे काम ना न्ही सो देव अगेन आमकां चोयता आमगे कमिटमेंट आमगे टायम आमगे पावलां देव जाणो आनी देवा दूख जाता देव खुशाल जायना तुका हांव दुसरे पाट दाखयता अशें म्हणना तो पासियन्स काडटा रावता कित्याक तो प्रोडिगल सान पासून चोय त्या बापाय तो कितकोन येन कसलो येयलो तो ताका बापायन वचून वेंग मारली ते भाशेन तो देव आमकां आमगे मोगा देव आमकां रावता पासियन्स काडटा आनी आमकां तें जालो ना म्हण आमकां तो बेसांव दिनासतो रावना दिता पूण एक कोडेन तो आमकां म्हणटा कम ऑन आतां टायम बरें कोन्न या आमी बरें कोन्न एकमुका ओळखी आमी म्हणटा आनी देखून खरें म्हणल्यार सगळे पाटी आमगेलें तोंड आमगे तोंडा वरवीं आमी एक फावट जायते आमी त्रासां पडटाय जायते आमी नाकतें चिंतपा पावताय ते मनांत चिंतताय मागीर ते तोंडांतले आमकां भायर सरता सो ते भाशेन प्रोवर्ब्स 18:20 चोया बाबा आहा ओय 18:20 न्हू सिस्टर येस येस तोंडांतल्यान भितर वेता ताचे उद्देशी पोट भरता आनी बोंटांतल्यान भायर सरता त्या उतरान दादोसपण मेळटा प्रेज गॉड चोयला ते उतर भायर काडटे आमी कित म्हणटे ते उतर भायर काडटे आमी ते उतराचे आमकां दादोसपण मेळटा मागीर 21 चोवपाक गेल्यार जिबेचे उलयता न्ही ओय 18:21 वाची तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता म्हणटोच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मांडून घेवंक जाय वय सो ते भाशेन आमगे परिणाम आमगे उतरांचो आमी घेवपा जाय आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय ओके चुकून आमी कितें वायट म्हणलें आमी जाणोय कितें तें ओके सॉरी फातिमा आम सॉरी हांवें तुका हें म्हणलें वायट आमी अलर्ट आसपा जाय आमी सिंतीद आसपा जाय आमकां आमगे उतरांचो कित्याक तें तोंडांतून भायर सरलें तें उतर गेलें तें उतर तोंडांतून भायर सरलें तें आमगेलें काबार जालें कित्याक तोंड एक फावट तें उतर गेलें तें तुवें रोयलें तें बी तुवें रोयलें पूण तें बी तें सारकी करपाक तुजी आहा आमी चिंतनाय तें आमी उलयलें गेलीं तें इसोतलें ना 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 तुवें ऑलरेडी तें वायट बी रोयलां तें बी किल्लतलें आनी बरें बी किल्लूच पयलें तें फास्ट किल्लतलें सो मागीर तें आमी इसोरपा जायना आमी तें वायट आहा तें इसोत्ताय आनी मागीर तें बरें आहा तें आमी बरें केलें तें आमी चिंतताय पूण देव कितें म्हणटा तें वायट केलो तें कितें जालें तें आजून सारकें केलें न्हय तुवें तुमकां सांगना हांव म्हाकाय सांगता हे भाशेन आमी सिंतीदान उगडास करपा जाय सिंतीदान अवेर जावपा जाय आमकां आमी उगडास करपा जाय वय हें केल्या सारकें सॉरी देखून कितें करपा जाय आमी कनेक्शन आमगेलें फकत देवागे उतरां आहा त्या मनशांकू आसपा जाय तेंकोडे उलयलें जाल्यार उलोवपा जाता पूण तुमी शेअर करपा जाय उतर कित्याक साम 1 चोय फातिमा सो हे भाशेन सगळे
सगळे आमी उगडास करपा जाय. कितको देवागे उतर शिकतली, ते उतर आमगे जिवीत कितको बोलतली, आमगे मन कितको बदलतली, कितकोन आमगे देव मागणे आयकपा सारखी करतली. आमी मागताय पण आमी कितको मागणे सारखे आयकपा सारखे करतली, कित्याक आमी सगळी जाणाय तो आमगे कितू मोगाड देव, तो रागा देव न्ही म्हूण आमी जाणाय मोगा देव म्हूण. चल बाबा. जो मनीस नोश्ट्यांची बूत घेवन चलोना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसोना तो खरोच बागी. प्रेज गॉड. चोयला बरें. थिंग आतां आमी आमगे दारा भोंवतणी थिंग कोण आहा ते झगडी कोत्ताय आनी उलयताय आनी उलयले न्ही सांजचे बसताय आनी खबर कोत्ताय आनी खबरूय म्हूण त्यो वायट. एक पाट कितें जाता आमकां टेम्पटेशन जाता, आमी पाठ जाताय थिंगा आनी उलयताय. जालें उलयलें पूण ते म्हणटा चोय ते लोक कोण अनगॉडली. ती कितें उलयताय, वायट उलयताय. तांकां सारकें करपा काम कोणालें, आमगेलें. देवागे उतर कितें सांगता, थिंग वचून तुमी पातकी जायना काय, त्या मार्गार तुम पडना काय, तुमगे जिवीत निवड आहा वसाय आनी तांकां एक्सप्लेन कराय. मुगे मोग दियाय तांकां सांगाय तें कोत्तें सारकें म्हूण. तांकां ओळखना, तुमकां ओळख, तुमी हाय त्या जाग्यार ती नाय, तुमी आयकिलां, तुमी जाणोय कितें आहा तें थिंगा. सो ते भाशेन सांगता तुमी अनगॉडली रस्त्यार वचनाकाय म्हूण ते भाशेन. सो आमगे तोंड, आमगे मन, आमगे जीब आमी नवसरूंक जाय आनी मुदार करूंक जाय. आख्खें जिवीत आमगे बदलता आनी तेदो आमगे कितें जाता, फर्टायल जाता सॉयल. मागीर ते दुसरो की टेस्टिमनी दिता चोय. आतां आमकां भुरगीं जालो नाय म्हूण आमकां वारी जायना. ती पेन ना, तो हुस्क ना, कित्याकू देवागे मोगान काळीज बोल्ला आनी देवागे उतराचे कॉन्फिडन्स आहा. आयज ना न्ही जालें ना न्ही जातालें, काय बरें करून सांगिल्लें, काय बरी टेस्टिमनी केली. दॅट इज कॉन्फिडन्स. सो कितकोन जाल ताका तो सोदूंक गेलो तें देवागे उतर. ते भाशेन एवरी वन ऑफ अस तें उतर सोदताय आमी आनी तें मना हें कोत्ताय आनी उतर सांबाळटाय. उलोवपा जाय जाल्यार पासून उलोवप ना. हें हांवें मुगेले जिवितान चिंतिलां. तें उतर एक उलोवपा जाय जाल्यार उलोवप ना. देवागे उतर न्ही, शट अप. उतर उलोवप ना, सुबेज उतर उलोवप ना. कित्याकूय तुगे इनपूट घालूंक पडटा, गायनाका. इनपूट घातो जाल्यार अरावंड द कॉर्नर पासून देवागे उतरान इनपूट घालपाचो, देवागे उतर उलोवपाचें. हे मॅथ्यू 12:34 कितें सांगता तें चोया बाबा. ते आमगे तोंड मेन टूल, एक गोरजेची हाथियार. थोंडा वरवीं आमी जायते एक पाटे आमगे काळजां नोंडणी रोयताय. काळजां आमी बीं घालताय, तें बीं सारकें ना तें चोय. पुरुषांच्या पिल्यांनो, तुमी वायट जावन तुमच्यान बरें उलोवंक कशें जातलें. काळजांतलें बरोवन ओत्ता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता. सेम प्रॉवर्ब्स वाचील तेंच तें. सो तेंच तें भितो आहा तें भायर येता, भायर आहा तें भितो वचना, भितो आहा तें भायर येता. सो आमी कितें करपा जाय, आमी भायर आहा तें भितो व्हरपा जाय. देवागे उतराचें आहा तें उत्तर भितो व्हरपा जाय. तें उतर काळजांत घेवन रावपा जाय आनी आमगेलें जिवीत बदलूंक जाय, हार्ट कंडिशन बदलूंक जाय, उतर मुदार करपा जाय. आनी एक स्क्रिप्चर येता म्हाका, जेम्स 4:3 चोय, जॅकब. सो कित्याक देव आमकां मागपा शिकयता. प्रेयर म्हणल्यार एकदम कनेक्शन देवा कडेन, एकदम तेको रिलेशनशीप. हांव सांगत चोय तुका मागीर हे क्लास जालें म्हणटा सांगता. सो म्हाका कोण कितें सांगिल्लें तें. सो गोरी वाच रे बाबा. तुमी
आदी ऑन भावार्थ्यांचे चाली प्रमाणे जियेल्यांत ती पुरो तेन्ना तुमचे जिवीत कामचारी असले तुमच्या वाईट वोंडवण्या प्रमाणे तुम्ही चलताल्यात बेबदिका एक लोबडोल्ली असल्यांत दुमशाणांनी दीस काडटालेत आणि वाईट हाडपाची कुड्या देवांची बोजवण करून भोंवताल्यात. प्रेज गॉड. चयला ये आम्ही पयलीं कित कोत्तालीं ती पयलीं आमी कित कोन्न हें कोत्तालीं ती आनी माग ना तशें यू डोंट रिसीव बिकॉज यू डोंट आस्क ते म्हणटा थिंगांनी देखून आपणा बरोबर कित्याक तुम्ही निसंटोनाक पावयता त्या लोटांत ओडोन वचोनात ते तांकां समजना आणि त्या पासत तुमचेर जास्त्यो मारूंक लागतात. प्रेज गॉड. सो ते भाशेन चोय कितकोन आमगे आम चुकी जायती जाताय पूण आमी शिडूक आसपा जाय आमगे बिहेवियर शिडूक आसपा जाय आनी ताका लागून आमकां देवान आपयलें चुकून आपयलो ना हिंगा हुंय आमी मेळून चोय कोण आमी एकमेका वळखनाय कोय पयसुली बारीक चिंतून चोवपाक गेल्यार चोय कोण पर्सनली एकमेका वळखनाय पूण देव चयला की तूं मोगाड तो आतां आमी एकमेकागे फामील आमगे काळीज एकमेका सोबे ओडोता मोग एकमेका मोग आमकां लागोता होय होय ना जावपा जाय म्हणजे म्हाका दिसता पर्सनली मुगे भुरगीं देवान बेसांव घालपा जाय देवा घाल घाल यू नो काकलूट कोर सॉरी सॉरी कित केलें जाल्यार प्रेज गॉड हें कोर म्हणजे जाय 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 यू नो ते भाशेन सो कांय कनेक्शन आमकां देव दिता कित्याक देव आमी तशें केलें म्हणटरी चोय आतां एकमुखां आमी सांगिल्लें बरें एडवायस केलें देव खुशाल जाता वाव तूं शिकोलें आनी तुगे भयणी शिकयली तूं शिकयलें तुगे भावा शिकयलें आनी तो खुशाल जाता सारको खुशालकायेन भोगता आनी आमच्या मोगान लासोता आनी आमचे बेसांव कितकोन मेळटाय ती आमकां खबर आसपाना मागीर इतलो मायटी आमगे देव इतलो काकूटसार आमगे देव इतलो कित म्हणपाचें मोगाड आनी सारको शिममेर नाहलो मोग कोत्ता सो आमगे देव सो देखून एक एकलो आमी केन्ना आमकां कितें उणेपण आहा म्हूण चिंतप ना आमकां देवान सारकी बोल्लें बेसांवांनी आनी हे आमगे हार्ट कंडिशन मुद्दार करपा चिंतया आनी प्रेयर मागणें मागणाय म्हूण आमकां मेळना जेजू कितें सांगपा सोदिता आमकां मागणाय म्हूण मेळना आमकां कितको मागपा जायी आपणागे उतरान मेळटा कित्याक आपणागे उतर फकत मेन थिंग आपणागे उतर शिकपाचें कित्याक तें उतर केन्ना रित्यो वचना देवा पटली तें उतर येत ते भाशेन प्रॉस्पर जाता आनी देवा फुलफिलमेंट दिता देवा सगळे बोन्न दिता देवा हा सॅटिस्फॅक्शन दिता हा हांवें धाडलो न्ही आयकिलें मुगेलें ओ कॅन यू इमॅजिन सो ब्युटिफूल दिस इज सो देखून power of our prayer and power of our words and ती उतरां कितकोन येताय आमकां फकत ते उतरां पावर केदो आसता ते उतरां देवागे उतर आमी जाण जालें म्हणटरी तो पावर आसता आमगे उतरां पावर न्ही तो देवागे उतर आमी उलयताय ते दोन तरी तें देवागे उतर आमगे उतर केन्ना जावपाना तें पूण आमी पावरान उलयताय कित्याक देवान आमकां ऑथॉरिटी दिल्या आमकां अधिकार दिला तें उतर उलोवपाक आनी आमी तें उतर उलयताय तेन्ना आमी जेजू नांवान उलयताय तेदो पावर येता तूं मागाय म्हणटा तो पूण म्हज्या नांवान मागाय कित्याक आपूण तागे पूत आपूण जाणा मुगे बापूय कसो तो तुमकां दितलो आनी तुमकां कांय जाय जावपाना सगळें तुमकां तेन्ना दिल जातलें पूण मागाय कनेक्शन जावाय गोटे जावाय सोयरीकोच जावाय सोयरी जावाय कनेक्शन सारके गोटे जावाय म्हणटा सो आतां हांव 2 दीस जाले कोणाको उलयतालें आनी ते मनशान म्हाका सांगिल्लें बायबल तूं बायबल वाचिता म्हण
सो हांवें सांगलें हो वाचपा म्हाका टायम ना आनी हांव ऑनस्ट हांवें म्हणलें म्हाका टिचींग वाचपा टायम ना म्हगे लायफ सारको चड बिजी आनी एवरी इवनींग हांव जुमा क्लास आसता म्हगेल्यो सो हांव बिजी हांव सांगता म्हगे भशेन आनी हांव ऑनस्ट कित्याक शो कोचो हांव नेन म्हणून सो हांवें म्हणलें सो चोय तूं सोगल्या आहा न्ही पूण तुगे देवाको सोयरी कोत आहा हांवें म्हणलें वय देवागलें उतर करपाक न्ही हांव सो ना ती सोयरीकोत न्ही सोयरीकोत कितें जॉन 1:1 म्हणटा इन द बिगिनींग म्हूण गो बाबा जॉन 1:1 सो आतां आमी कोत्ताय ही मिटींग करपा जाय हे भुरगें हें करपा जाय हें म्हणजे हुस्को म्हाका सगळो हुस्को आहा न्ही पूण सोयरी कोत आहा ना हांव करपा जाय म्हूण करना होरें मुगे काळजांतल्यान कोत्ता कळ्ळें कित्याक तूं मेन नाय जाल्यार म्हाका हें जाता और तें कितें येयलें न्हय आनी कितें हुस्को जाता पूण चोय देवागे उतर कितें ओरोंबाक सोगले रोचने आदी सोब आसलो आनी सोब देवा सोबे आसलो आनी सोब देव आसलो करेक्ट आनी 14 वाच थिंगाय सोब मुनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मोदें तिकाण केलें पळय आतां देवान आमकां आपणा भाशेन रचिल्लें देव रचीत तेदो पासून थिंगा पवित्र आत्मय आहा आनी उतर आहा देवान उतर उजा केलें तें उतर जॉन 1:1 कळ्ळें सो तें उतर घालें सो जेजू बाप आनी पवित्र आत्मा तिगांयनी संवसार रचिल्लो आपणा भाशेन मागीर हें उतर आमकां कितें सांगता आपूण उतर तें सोगलें उतर थिंगा आहलोलें पयलें आनी तें उतर मनीस जालें कळ्ळें तूं तो मनीस म्हाका विचारता तूं त्या उतराक कितू टायम दिता तें उतर मनीस जाला तूं त्या उतरा कडेन त्या मनशा कडेन तूं वेळ पिड्यार कोत्ता आनी तें म्हाका एकदम लागोलें जाणो एकदम भितर हो रायट दॅट इज सो ट्रू हांव बायबल उगोवन कितू बसून हांव टिचींग आयकोता जायत कानाक घायलें आयकिलें आनी मुगे काम केलें पूण हांव बायबल उगोवन ते मनशा हात लायता त्या मनशा कडेन वेळ पिड्यार कोत्ता मागीर आनी क्वेश्चन विचारलें मुकोडे सो हांव थिंग फेल ना म्हणलें वय म्हणलें हांवें एक्सेप्ट केलें वय हांवें तशें करपा जाय होरें टायम करपा जाय तें एक जालें दुसरें म्हणल्यार सायबीण मायन कितें म्हणलें सायबीण माय आहलोली टीन एज गर्ल धाकलें भुरगें सो तो आंच बडवेन सांगता तूं प्रेग्नंट जाता अरे तेक शॉक जावपा न्ही पूण ती देवागे उतर जाण आहलोली आनी ते देवागे उतरान तिणें हालतीपण दाखयलें आनी हालतीपण दाखोवन ते आंच बडव्यान म्हणलें देवागे फावोर तुजी आहा हायली फेवर्ड चायल्ड ऑफ गॉड सो देवागे फावोर आहा म्हूण उल मारलो कळ्ळें सो ताणें दाखोवन दिलें सेम थिंग आतां मनीस म्हाका सांगता तूं तो मनीस दादुलो आनी हांव बायल सो तूं बायल मनीस तुका तुजे फावोर आहा देवागेलो कळ्ळें आनी तूं तुगे उतरां फावोर आहा तुवें कितें जावपा जायी म्हणटा तो तुवें सर्वंट जावपा जाय मागीर सायबीण मायन कितें म्हणलें हियर आय एम हँडमेड ऑफ द लॉर्ड may it be done unto me according to his will so हांव आहा इंचोय सर्वंट हांव आहा हँडमेड म्हणजे हंबल सो हांव आहा ल्हानवीक मुगे ल्हानपणान सायबीण मायन म्हणलें हांव हांगा आसा चाकोन जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे सो ते भाशेन आनी तें म्हाका चोय आनी हें म्हाका आतां कित्याक सांगपा येयलें हें जालें आतां 2-3 दीस जाले आनी हांव तें तूं आहा म्हाका अजून बायबल उगोवन तें वाचपा बोट लायन वाचपा मेळना टायम सो हांव पूण तें म्हाका बरें लागोलें कित्याक चोय ताणें म्हणलें हायली फेवर्ड चायल्ड ऑफ गॉड दुसरें म्हणलें तूं चाकोन सो तूं मोडीत राव आतां तें हांव तुमकां सांगता तुमी हायली फेवर्ड गर्ल्स ऑफ गॉड कळ्ळें
मुडीत रावाय हांव हांगा आसा चाकोन कितें आहा तें लूक 1:37 दिसत म्हाका तें 1:37 सो हांव हांगा आसा चाकोन जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे बाबा चोय रे लूक म्हाका सांगता लूक 1:37 सो मुडीत रावाय तें प्रेयर कोराय तुमगेलें ओके ते मुडीत पोत्तून तें तुमगे काडी चेंज कोत्ता कितें हांवूय म्हणटा तें दिसांनी I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your will. And देवागेले may it be हांव देवाची इच्छा कोन्न जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां प्रमाणे देवागे उतर कांय माल कोन्ना देवागे उतर आमकां दिता Luke 1:38 it is. ओके मुडी मेळ्ळा रेश्मा यू कॅन रीड तेन्ना मारीन म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे करेक्ट आनी तूं तुजे सोरशिल्लो करसुल्लो उरसुल्लो आनी 37 आहा ते with God all things are possible isn't it येस कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना ओके सो ती दोन्ही प्रेयर करपा जाताय तुमच्यान देवा तुज्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना हांव हांगा आसा तुजी चाकोन जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे हें तुमगेलें पर्सनल प्रेयर आनी सायबीण मांयक इंटरसीड कोराय तीक मुखार घालाय तेजी वरवीं मागणी कोत्ताय आमी ल्हानवीक आमकां ल्हानवीक काडीज दी आमकां आमगे काडीज सायबिणी मांयचें सारकें जायन दी सो तें ल्हानपण आमकां येवन दी कळ्ळें आनी बेसांवान आमकां बोंदी बोल्लें ती बेसांव घेवपाक आमकां हुकूम जाय आमकां शक्ती जाय आनी आमकां देवागे उतरां पावोर जाय कळ्ळें प्रेज गॉड सो कितको पवित्र आत्म्यान म्हाका तो उगडास केवचोय प्रेज जीसस सो प्रेज जीसस सो कित क्वेश्चन हा टायम बरो जाला आमगेलो परफेक्ट पर समजला ओ हांवें घुसपाक गोंदळ केला ओ एवरीथिंग वॉज रायट बरें केला सिस्टर बरें सारकें सांगिलां प्रेज जीसस प्रेज जीसस ओके या अलिशा कित म्हणटाले सिस्टर तुम्ही बरें करून सांगलां प्रेज जीसस थँक यू जीसस थँक यू होली प्रेज गॉड थँक यू होली स्पिरिट चल बाबा सेनोरा Senora was doing no closing prayer. कोता सिस्टर कोता Okay. Asun tak board ko chakondi. It's okay. Let's not get distracted. Come on. बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन स्वर्गीच्या बाप्पा जेजू पवित्र आत्मा हांव तुका अर्घ आनी दिनवास दिता हे वेळा पासत सिस्टर मारियान आमकां बरी शिकोवन दिली सिस्टर मारियान आमकां बरी शिकोवन दिली कशें देवाचें उतर आमी वाचून आमच्या काळजान दवरून ताचेर नियाळ करून आमी तें सदां दिसपट्टें उच्चारूंक गरज जशें एक बी वाडटा तशेंच तें देवाचें उतर आमच्या काळजांतल्यान वाडटलें जेन्ना आमी सदांच तें देवाचें उतर वाचलें आनी दुसऱ्यांक आमी परगट केलें जाल्यार जेजू हांव तुका अर्गां दिता तूं मादर मेरी जे कुसव्यांत येयलो म्हणून आनी मनशाचो सोम घेतलो म्हणून जशें मादर मेरीन म्हणलें हांव आसा देवाची चाकण तशीच आमी सगळीं आमची मनां बदलून देवाची चाकण जावंक गरजेचें जेन्ना आमची मनां बदलना तेन्ना पासून आमकां देवाच्या उतराचो संबंद घडून येना जेन्ना आमची मनां आमी बदलतात तेन्ना आमी देवाची चाकण जातात आमी हे मनां बदलपाक गरज कित्याक आमी देवाचो संबंद घडोवंक गरज जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचतात तेन्ना आमी देवाचे संबंद घडटा देवाचे आनी आमचे भितर अर्घा तुका जेजू हे स्वता वरवीं आमी सगळीं शिकतात आनी दुसऱ्यांकूय शिकयतलीं म्हणून जेजू
आम्ही तुका भास दिता. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus.